ई वेस्टान आमी ऑलरेडी डिसिजनां घेतलेली लास्ट मिटिंगेक ती एक्सपेडायट करपा खातीर आय एम वर्किंग ऑन इट बट आजुनी सगळें फायनलायज जावंक ना. प्लेस हॅज बीन आयडेंटिफायड वेर वी वील सेट अप द प्लांट. ई वेस्ट इज अ कन्सर्न टुडे. टी व्ही भायर पडटात, आदल्यो जे कितें बॉक्साचे भाशेन टी व्ही आसल्यो, थोडे आतां लेटस्ट टी व्ही पासून भायर पडटा, फ्रीज आहा आनी कितल्योच वस्तू आहा. ऑल इलेक्ट्रॉनीक वेस्ट जे आहा ते लोक काडून ते स्क्रॅप वाल्यां कडेन दिता, वीच इज क्रिएटिंग पोल्युशन. सो इट हॅज टू बी सायंटिफिकली ट्रिटेड. प्लेस खंय म्हटली आयडेंटिफाय? ऑलरेडी आमी केल्यान. कुंडई आमचो हो येता हेचो सॉलीड वेस्टाचो आमचो बायोमेडिकल वेस्ट. बायोमेडिकल हे आमचे पिसुर्ले इंडस्ट्रियल. गोंय बरी स्क्रॅप यार्ड आहा पळय न्हू, तांकां कशें सी कितें स्क्रॅप यार्डांचो एक बरो व्हडलो इशू आहा. आय वॉज डिस्कसींग विथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द अदर डे दॅट ऑल दी स्क्रॅप यार्ड्स नीड्स टू बी शिफ्टेड फ्रॉम द विलेजीस. विलेजींनी शेतांनी स्क्रॅप यार्डां येयत आहा आनी देर इज नो कंट्रोल. पंचायत जो तर नोटीस बसून धाडीत जाल्यार ते म्हणटा आमी वेस्ट खंय उडोवंक. ओनर म्हणटा. सो आय हॅव जस्ट गिवन इट टू समबडी सो दॅट ही कॅन कलेक्ट द वेस्ट. That is other type of waste, not wet waste. But that is not the solution. They business करता, but not in the paddy fields. So तेज्या खातीर ऑनरेबल सीएमान एक डायरेक्शनूय दिल्लें आहा रेवेन्यू डिपार्टमेंटाक की शेतांनी स्क्रॅप यार्ड येवचें न्हू. सो ऑन दॅट लायन्स डेप्युटी कलेक्टर वील इश्यू नोटिसीस आनी डायरेक्टली कॅन रिमूव ऑल दोज थिंग्स आउट एंड तांकां रेग्युलरायज करपाक कितें गायडलायन्स? over there only we cannot regularize. Scrap yards have to be shifted in industrial estates. And त्या खातीर जो न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट येता तितून जागो पयलोच मार्क करपाक जाय फॉर द नंबर ऑफ स्क्रॅप यार्ड ओनर्स हू वॉन्ट्स टू शिफ्ट ओवर. आनी हें जावपाकूच जाय. नाजाल्यार अशें दिसतलें की मेन रोडान तूं वयता इवन बाय लेन्सांसून वयता मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडान तुका सगळ्याक रायट लेफ्टाक स्क्रॅप यार्डां दिसता. आयज कलंगूट भितर सरतना तुका स्क्रॅप यार्ड दिसता. इट्स व्हेरी बॅड. सो वी कॅनॉट अलाव दीस स्क्रॅप यार्ड्स टू कंटिन्यू टू ग्रो and even which are there existing now have to be shifted. There was an assurance given by Honorable ex-Chief Minister Manohar Parrikar in the House on this. That was my caution to him. What are you going to do about the scrap? He has said that I will mark the place in the industrial estate and shift it there. But अजून पासून जावंक ना. पण हे करपाची आयज गरज आहा. ओके, पण टायम फ्रेम कितली दवरपाक जाय? See, now it depends on the new industrial estate. जे आमी in process of acquiring new industrial estate land where we can expedite. If Honorable Chief Minister जो तर मनार घेते जाल्यार हे फास्ट एक्सपेडायट करून उमको स्क्वेअर मिटर जागो से अराउंड 1.5 lakh square meter जागो तांकांच दिवंक जाता. बिकॉज देर आर सो मेनी नंबर्स ऑफ स्क्रॅप यार्ड्स. लायक पीपल हॅव टू जे हे आहात तेंचे डीलर आहात दे हॅव टू कलेक्ट scrap and take it over there only. Now they are coming at a very short distance. 1 किलोमीटरान ते हाडटानी उडयता. हे स्क्रॅप डीलर्स जे कलेक्ट करता उजो लागपाचें. देर सो मेनी प्रॉब्लम. इट्स अ हेल्थ हॅझर्ड. जेन्ना इलेक्ट्रॉनीक वेस्ट थिंगा वयता तितून भितर आनी कसलो वेस्ट वयता. सगळे भशेचो वेस्ट आसता थिंगा. इट्स अ हेल्थ हॅझर्ड फर्स्ट. उजो लागत आनीक त्रास. ओके. आनी कुंडयचें म्हणटा तुमी बायोमेडिकल आमचो ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रस्ट जालो. तितून भितर कितें क्वायरीज काडलेले आहा जे बिडर्स येयल्ले आहा बूट बेसीस तो बिल्ड ऑपरेट ओन ट्रान्सफर. तितून क्वायरीज काडल्या. सो टू आन्सर द क्वायरीज द कन्सल्टंट इज बींग टोल्ड नाव दॅट कितें करेक्शन जर तर करपाक जाय ऑन द डॉक्युमेंट यू डू द करेक्शन. IMA is So, one of the bidder. IMA aha, but they are not the bidders. So we are also looking at a possibility if government is going to spend the money, that entire money if government can spend, then we will have to reduce the price. आता मी 12 कोटी धरला सगळो. सो तितून भितर ऑफिस बीन आहा, तितून भितर शेड आहा सगळे. सो ते कट कॉर्नर्स करीत जाल्यार रिड्यूस जातलो प्रायस. पण मशीन हॅज टू बी द सेम. इन्सुलेटर गव्हर्नमेंट करीत इन्सिनरेटराक कमी करपाक जायना. सो तो आमी तांकां दिवंक जाता. IMAक दिवंक जाता. इंडियन मेडिकल एसोसिएशनाक दिवंक जाता. प्रॉब्लम काय ना. दे आर आस्किंग फ्रॉम अस. दे आर टेलिंग अस यू बिल्ड अँड गिव अस टू ऑपरेट. ओके.
and they will collect the money from all the hospitals and run the incinerator. But आमचो कहो plant आहा आता solid waste management plant, we are overseeing the plant. It is being run by Hindustan solid waste treatment private limited. ते चलयता, बट आमी ओवरसी करता. बट IMA आमी जो जर ओवरसी करतलो जाल्यार they should get sufficient amount of money. So government will never get its money back if we spend. So then, since it is a small amount, we are looking at that possibilities. Nothing is finalized. Finance minister has to give approval. Right now, approval is given for good basis. Build, operate, own, transfer, expression of interest is done. We are being monitored by the NGT, National Green Tribunal. Court आमकां मॉनिटर करता, आमकां टायम लिमीट दिल्ले आहा की विदीन दीस टायम पिरियड यू हॅव टू कंप्लीट म्हणून. बिडर कितले येयले? आमचे कडेन सद्याक एक 6-7 बिडर येयल्ले आहा. सो दे हॅव रिमूव्ड सम क्वायरी वीच हॅज टू बी आन्सर्ड बाय द कन्सल्टंट बाय आवर डिपार्टमेंट. मीन्स आमी कन्सल्टंट काडलेलो जातलें तें. इट्स ऑन ट्रॅक. बट सिन्स IMA has shown willingness, we are also looking at that angle also in a positive way. If government can spend the money, then only they can run by collecting money from all the hospitals. तेन्ना तो बूट जावचो ना. Then buds out. So then it is the pure investment of the government.